डिफेन्स एक्सपो बरो म्हणपी आमदारांनी गावात येवन परिस्थिती पळोवची, थंयच्या लोकांक विचारचे आनी मागीरच उलोवचे म्हण वरिष्ठ प्रजेच्या आवाजान मागला। संघटनेन आमदार मायकल लोबो, राजन नायक आनी विष्णू वाघाक शिटकावणी दिल्या। लोकांनी आमदार बाबू कवळेकराच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो। आपूण लोकां बरोबर आसा म्हण बाबू सांगता। असे करा हाय हाय आमची जमीन आमकां जाय बाबू कवळेकर हाय हाय आमची जमीन आमकां जाय बाबू कवळेकर हाय हाय आमची जमीन आमकां जाय बाबू कवळेकर हाय हाय आमची जमीन आमकां जाय। तेच भाशेन थोडे शेजारचे एमएलए जे पळय आसात, जे एमएलए आमचे कांयच लागना, ते एमएलए जे पळय उलयता पळय ते सारखे ना। एक म्हणल्यार मायकल लोबो कालांगूट अशें म्हणटा की हेलिकॉप्टर टुरिझम इज नॉट गुड फॉर टुरिझम आनी लोकांक नाक म्हणून बंद करपाक फुडें सरता। पूण तोच एमएलए विधानसभेत स्टेटमेंट करता की डिफेन्स एक्सपो येता तो टुरिझमा खातीर बरो आसतलो म्हणून। तर हे एमएलएन आमचे कडेन येवचे, अक्रॉस द टेबल बसून डिस्कस करचे की खरें काय ना ते आमी ताका सांगपाक शकतले की लोकांक जे नाका ते नाका म्हणून। तेच पडी कुंकोली एमएलए राजन नायक अशें म्हणटा की डिफेन्स एक्सपो बरो म्हणून। तर आमी राजन नायकाक सांगपाक सोदतात की जे एनआयटी जो पळय बांदूंक सोदतात ती एनआयटी ताणें हांगा हाडची, डिफेन्स एक्सपो हाडचो न्हू। एनआयटीचे लोकां भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो। तेच बरी विष्णू वाघ काल बाळ्ळे येवन असो स्टेटमेंट करून गेला की डिफेन्स एक्सपो बरो जात म्हूण। विष्णू वाघान आमकां सांगचें की 5 दिसां खातीर हो डिफेन्स एक्सपो करून 360 दीस कितें करतलो तें ताणें आमकां सांगचें म्हूण डिफेन्स एक्सपोचेर। बेतुलकार ह्या नात्यान तेंच्या लढ्याक ते जे घेवन फुडें सरलात, जे ते नाका म्हणून आमकां बेतलांक जे वायट विघ्न येतात ते वायट बंद करपाक ते फुडें सरलात, तांकां म्हजो फूल पाठिंबो आसतलो। माडाचेर आमदार विजयाची रॅली 21 तारखेर भायर सरता। मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी राना मंत्री आल्लेकाराच्या पेडण्यां तालुक्यांतल्यान रॅली सुरू जातली। सरकाराक माडाच्या स्टेटसाचेर यू टर्न घेवंक आजून एका आठवड्याचो प्राज आसा म्हण विजय उलयला। पणजेकार खंय बाबुशाच्या पॅनलाकूच कौल दितले। फातोड्ड्या रस्त्याच्या हॉट मिक्साचे उक्तावण करपाक आयिल्ले कडेन विजय मिडिया कडेन उलयलो। फुडल्या आयतारच्यान 21 तारखेच्यान आमी एक माड यात्रा म्हणटा ती सुरवात करतले आनी ही सुरवात जातली पेडणेच्या जो मतदारसंघ डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टराचो आहा। जे मतदारसंघांतल्यान माड हो हें झाडूच न्ही म्हणून हें डिक्लासिफिकेशन ऑफ द कोकोनट ट्री म्हणटा तें जें सुरवात केलां पेडणेच्यान म्हणटकच पेडणेच्यान आमी ताका कितें तें दाखोवपाक एक आठवड्यान सुरवात करता। हांव सरकारा कडेन मागता की हे एक आठवड्यान जाता तितली तकली चलोवन यू टर्न मारात, कित्याक यू टर्न मारपाचो हे सरकाराक संवय आहा। हे एक आठवड्यान जर यू टर्न ताणी मारलो जाल्यार ते सालवार जाले, ना जाल्यार ते सालवार जायना, ते कशे तरी आड पडटाच। काल आमी पणजे गेले, पणजेनूय बी जंय माड म्हणटा तो इशू तितलो व्हडलो न्ही, पूण आतां लोकांक याद करून दिल्ली आहा की पणजेच्या आमदारान ही ब्रायट आयडिया हाडिल्ली की माड म्हणटा झाडूच न्ही म्हणून। आतां ताजे खातीर पणजे बीजेपी पडटा, हेच माडाच्या इशूचेर पडटा। सालिगांव लोकांक लायट आनी उदकाची कित्याय कितें बिलां येवंक लागल्यात। सारकी करून घेवंक लोकांक लायटीच्या खात्यांत फावटी मारच्यो पडटात। सरकार लोकांक विश्वासांत घेनासतना हेरिटेज दायजाची घरां मोडून चोगम रोड रुंद करूंक सोदता। सरकाराक लोकांचे पडिल्ले ना, बीजेपी वाल्याक सत्तेची गुर्मी चडल्या म्हण काँग्रेसीचो आरोप। लोकांक पयलीं म्हणजे सारकी बिलां येना, म्हारग बिलां येता। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पासोयो मारून मागीर ते केन्ना केन्ना देंवयता। तातूंत भितर तरातरांचे सेस आनी टॅक्स लायल्या। FPPCA म्हणून लायला, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून लायला। ते कितें हें कोणाक खबर ना। लोकांक सारकी लायट, सारकी उदक मेळना। तो चोगम रोड ताच्या दोनूय बाजू हेरिटेज घरां आसा आनी ही घरां कितल्याशाच वर्सां पयलींची घरां। भायले सुद्दां स्टुडंट्स, आर्किटेक्चर स्टुडंट्स भायले सुद्दां येवन हांगा आर्किटेक्चर घरांचे शिकतात, कित्याक ही ओल्ड पोर्चुगीज स्टायल आर्किटेक्चराची घरां। सरकारान एक्चुअली काळजी घेवंक जाय हेरिटेज सांबाळपाक। चोगम रोड वायटनिंगाचो जो इशू आसा वो परतो उद्भवला। तुमकां ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जर सुविधा जावंक जाय जाल्यार बायपास करा। आतां लोक सक्रिय जावंक लागल्या। आमी एकदां मोर्चा व्हेलो तरी सरकाराक लोकांची लोकशक्ती म्हणटा ती दिश्टी पडना। सरकाराक गुर्मी मारल्या, कळटलें तांकां। वाळपय नाडसा रान खात्याच्या पानऱ्यांत राती बिबटो आडकलो।
फाटल्या कांय दिसां सावन हो बिबटो नाळसा लोकवस्तीत येवन कुत्री आनी गोरवां मारतालो. कुत्री गोरवां मारता म्हूण लोकांच्यो कागाळी येताल्यो. निमणे बिबट्याक धरपाक फॉरेस्टान ताच्या नित्याच्या वाटेर पांदरो लायलो. बिरेस्तारा राती तो पांदऱ्यांत अडकलो. सत्तरीत हालीं तेंपार गांवांनी रानवटी जनावरांचो उपद्रव वाडला. ताका सध्या बोंडला व्हरून दवरला. घेवया एक विराम.